भाज्यांचे बाबतींत गोंयांत स्वावलंबी जावंक जाय। गोंयकारांनी पडीक साणिल्लीं शेतां रोवपाक लागचें पडटलें असो उलो राज्यपाल भारतवीर वांचून मारला। शेतकी खात्याचो आदलो संचालक डॉ. हेमंत कारापुरकाराचो राज्यपालाच्या हातांत सोमारा भोवमान जालो। कारापुरकाराले पुस्तकाचे अणकाराचें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान विमोचन केलें। डॉ. हेमंत कारापुरकाराचे भोवमान सुवाळ्याक राज्यपाल भारतवीर वांचू, उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। शेताभाटांचेर चड लक्ष दिवचें म्हूण राज्यपालान उलो मारलो। The areas that remain uncultivated or where agriculture is a monocrop affair should be judiciously utilized for cultivating crops that are suitable to the local climatic conditions. चडांत चड लोकांनी शेताभाटां पिकोवची म्हूण डॉ. कारापुरकारान 5 सुत्रां सांगली। First point is cultivating the barren or fallow land. Second point on this is to increase area under vegetable and to make ourselves self-sufficient. Number 3, I said about germ plasm. All the plant species where germ plasm is to be preserved, cultivate these crops on a larger scale. Fourth point is during Kharif season, if this ragi is grown, it is a nutritive food as well as remunerative. Number 5, again I am coming to the hilly vegetables. Hilly vegetables can be grown side by side with ragi also in all the hilly areas. चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। कोलवाळेच्या क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंपनीन अकस्मात कंपनी बंद दवरिल्ल्यान कामगारांनी बोवाळ घालो। फाटले 7 दिसां सावन ह्या कंपनीचे कामगार संपार आशिल्ले। कामगार मंत्री आवेर्तान फुर्तादान सोमारा मध्यस्थी करून कंपनी वेवस्थापनाक मंगळारा सावन कामगारांक कामार घेवपाचो आदेश दिल्लो, पूण मंगळाराक कामगार कामाक गेले तेन्ना कंपनीची गेट बंद आशिल्ली आनी आज सुटी अशें कंपनीन सांगलें। सरकारान प्रकरणात लक्ष घालचें अशी मागणी कामगार करतात। आमकां सांगले पहिले आमी फिक्स करता म्हणून इतकी वर्सां सांगून दवरले आनी आतां सडनली सांगले की तुमकां ITI करूंक जाय, हे करूंक जाय अशें भुरग्यांक सांगले। सगळ्यांक भायर धरले आनी आमकां स्ट्रायकात आमी धरवले आतां। आनी कालच आमचे स्थानीक MLA किरण कांदोळकर आनी लेबर कमिशनर, लेबर मिनिस्टर इतके सगळे येवन हांगासर सेटलमेंट करून गेले। त्यांनी भितर ऑफिसांत उलयले आनी तेंच्यांनी येवन भायर सांगले की फाल्यांच्यान तुमी काम चालू करा, फाल्यांच्यान घेतले म्हणून सांगले। आनी हे आपलीच मनमानी करता, तेंकांय जुमानूंक ना। तेंच्यांनी येवन सांगले तरी काय आयकान आमकां कामार काय अजून घेवंक ना। ते सदीच्या भशेन ते भुरगे येयले आनी दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टाचे भुरगे येयले आनी तेंकां सुद्दां सांगले तुमी वचा, ते गेटीचेर इन आनी आउट केले आनी गेले गेटीचेर। आमच्या भुरग्यांक आफोंक ना काय ना फॅक्ट्रीन भितून प्रोडक्शन म्हाका दिसता बंद आहा। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। जे आयज जे पॉलिटिकल पार्टी जे काल जे बिल पास करून घेतला आनी तेणें सहमत सगळे जाल्ले आसा। लेट्स डू प्यार से। पॉलिटिकल पार्टी ही खंयची भायली न्ही, ती सगळी आमचेच लोक आसा। जे कितें RTIसून जे इन्फॉर्मेशन जे दिवंक जाय सामान्य लोकांक आनी ते मेळपाकूच जाय, हेची जर तर बरे भाशेन सुटका जायना जाल्यार हें प्रखर आंदोलन सुरवात करतले आमी आनी तर म्हाज्या दृश्टिकोनान हें करूंकूच जाय। आनी ह्या आंदोलनाचो एक भाग म्हणून आजूच सगळ्यांनी निशेधूय केला सगळ्या फूल हितून हॉलान की हे जावकूच जाय। विश्वटेक इलेक्ट्रॉनिक्साचे दुकान फोंड्या येता। 15 ऑगस्टाक मुख्यमंत्र्याच्या हातान दुकानाचे उक्तावण जातले। फोंड्या 15 ऑगस्ट ह्या दिसाक जातलें। हे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते जातले। विश्वटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हे साऊथ गोवा हायर कंपनीची डीलरशीप प्लस डिस्ट्रीब्युटरशीप ओनिडाची डीलरशीप घेतिल्ली आसा। Before it had started in-house, it was in-house industry, but now it is starting on a large scale in Ponda, and Vishwatech Electronics has got a franchisee, South Goa franchisee of hire company. वॉइस ऑफ स्टुडंट्स आणि कला संस्कृती खाते मेळून आव्हान ह्या नावान नाच, पदा, गायन आणि अभिनय सर्त घेता। सर्तीची सध्या गोयभर ऑडिशनां चालू आसात। मडगांवाचे आमचे ऑडिशन आशिल्ले 4थे खेपे आमी ऑडिशन प्रायमरी ऑडिशनान आयल्यात। सो इन टोटल 6 सेंटर्स आमचे कवर जाल्यात। हाज्या फुडें पणजे, फोंड्या आनी कुठ्ठाळी आसा आनी ताजे नंतर सांखळे आनी रिवणा आसा।
मेगा ऑडिशन्साक आमचे 180 भुरगे सिलेक्ट करून आमी मेगा ऑडिशन्साक धाडटले. ह्या 180 भितर टॉप 30 डान्सिंग इन 10, एक्टिंग इन 10 आनी सिंगिंगान 10 हे ग्रँड फिनालीक वतले, जो की 21 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांवां जावपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येता त्या शेनवार आयतारा केप्यां बोरीमोळ खेळा संकुलांत अखिल गोंय पावर लिफ्टिंग सर्त जातली. गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशन आनी लायन्स क्लब मेळून ही सर्त घेता. आमदार सुभाष फळदेसायान ह्या सर्ती विशीं पत्रकारांक सांगलें. गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन आणि लायन्स क्लब केपें कुडचोरे सांगे हांच्या जोडपावलान आयज सेकंड ऑल गोवा सिनियर पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप आणि फर्स्ट ऑल गोवा ज्युनियर सब ज्युनियर पावर लिफ्टिंग अँड बेंच प्रेस चॅम्पियनशीप केपें हांगासर आमच्या बोरीमळ ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भितर दिनांक 17 आनी 18 ऑगस्टाक संपन्न जावपाचो आसा. ह्या हातूंत भितर संपूर्ण गोंय बरे नावाजलेले जे हे आसतले प्लेयर्स आसतले, स्पोर्ट्समॅन आसतले, हांचे खातीर ही सर्त आयोजीत केल्ली आसा. आनी ह्या सर्ती भितर सादारणता 6 इव्हेंट आसतले. हे 6 इव्हेंट म्हणले जर जायत सेकंड ऑल गोवा सिनियर पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप हो एक मोठो इव्हेंट आसतलो. ताचे शिवाय फर्स्ट ऑल गोवा ज्युनियर पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप, फर्स्ट ऑल गोवा सब ज्युनियर पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप, फर्स्ट ऑल गोवा ज्युनियर बेंच प्रेस चॅम्पियनशीप and first all Goa sub junior bench press championship, first all senior bench press championship अशे सर निरनिराळे इव्हेंट जातून भितर पावर लिफ्टिंग म्हणजे टोटल सगळे वयोगटांतले सगळे म्हणजे विथ वेट्स आनी हे आसा न्ही तांचे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.